पीपल वॉन्ट स्टेबिलिटी. पीपल डोंट वॉन्ट खिचडी. खिचडी म्हणजे तू इंडिया एअरलायन्स खिचडी म्हणटा. तो म्हणटा पळय ताका एक गोष्ट आम्ही अभ्यास केल्याशिवाय उलयना. अभ्यास हाडपाकचो त्या खातीर. पळय 24 जाले न्ही तो हेवटून आसतलो. ताजे इम्पॉसिबल. काळीस कितें इम्पॉसिबल. कितें रे जुमला आसलो पण मान कित्याक जुमला? जुमला तुम्ही करताले. कमिटमेंट घे. तू ताका शिकयता. यू टेक अ कमिटमेंट. ही इज मॉडरेटिंग द डिबेट. ही इज मॉडरेटिंग द डिबेट. यू मीन टू से 70 लोक विश्वजिताचे आयकपाना, बिचोले तालुक्यान लोक शेटयेचे आयकपाना, दोतोर सावंताचे आयकपाना, सीएमाचे आयकपाना. फातोर्डा मरे तो म्हणून तो बेटोच उत्साही जाला आनी ताका सगळें खबर आहा म्हणून सांगता तो. ताका एक संवय आहा ती दुर्गार आसा. आपल्याकूच सगळें खबर. राष्ट्राचे इंटरनॅशनल नॅशनल गोवा फातोर्डा आपल्याकूच खबर आसा. कोणाक खबर ना काय. 2014 मागीर तू काँग्रेस कित्याक म्हणून सोडले सगळ्यांनी. म्हणून सगळ्यांनी सोडले. हांवें 14 जोना हांव पयलीं जाला. टॅक्स काड रे. सांचे कॅन्डिडेटान कितें केलां पळय तें तुमी दाखयलां. तुमचे मेळा दाखयतले आमी. बीजेपी इज द पार्टी विच डिलिव्हर्स गुड गव्हर्नमेंट. जाले प्रत्येकाचे. हब एक्सप्रेस जजमेंट 2024 powered by Panchamrita. Travel partners Counto Honda. 20 years of trust and performance. Counto Honda rides on. नमस्कार, येवकार तुमकां. हब एक्सप्रेस कार्यावळीन आमी गोंयभर भोंवले आनी तुमचे मुखार वेंचणुकेचो पल्स हाडलो. आतां चिंतलें की जेन्ना आमी वेगवेगळ्या पॉलिटिकल पक्षां कडेन उलयता, राजकीय पक्षां कडेन उलयता तेन्ना तांच्या रिप्रेझेंटेटिव्हांक घेवचे आनी तांकांच प्रश्न विचारचो की कोण येता कोण पडटा. आनी आमचे कडेन अशे 3 जाण आसा जे एका टायमार एकाच पार्टीन आशिल्ले आनी एका टायमार एकाच पार्टींतल्यान काम करताले, पूण सद्या ते 3 वेगवेगळ्या पार्टीन आसा. सुरवातेक यतीश नायक, स्पोक्समॅन ऑफ भारतीय जनता पक्ष. सुनील कवठणकर, काँग्रेस पक्षाचे ते वायस प्रेसिडेंट म्हणून आसा, स्टेट वायस प्रेसिडेंट. ही वॉज स्पोक्समॅन अर्लियर, नाव ही इज अ मोर सिनियर इन द पार्टी. आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन दुर्गादास कामत. सो कोण येता कोण पडटा ते हांव पयलीं हांगच्यानी पयलें थंयच्यान सुरू करता. कोण येता पळय रुपेश, एक कोण येता कोण पडटा हे जनता जनार्दन ठरयता. पूण एक जर तूं पळयत, तूं आतां भोंवता, तूं ते हब एक्सप्रेस म्हणून घेवन ती गाडी घेवन तूं गोंयभर फिरता टू व्हिलर, सेंटिमेंट तूं पळय उत्तर गोंयान दक्षिण गोंयान, जाल्यार एक इलेक्शनाचें वातावरण ना. म्हणजे जशें 14 आनी 19 आसताले की वेव तशी ना. लोक ओग्गी आसात, सायलंट आसात. कितें विचारपाक गेल्यार कोणा मत मारतले सांगनात. पूण इन प्रायवेट जर तूं उलयत जाल्यार स्ट्रॉंग एक एंटी गव्हर्मेंट सेंटिमेंट तयार जाला गोंयांत, बिकॉज ऑफ द मिस गव्हर्नन्स आनी एडमिनिस्ट्रेशन एट द लोकल लेवल. आतां तो कितले पर्यंत मतान कन्वर्ट जाता आनी कितले पर्यंत आमी इंडिया एलायन्स लोकांक कन्विन्स करतात टू सी दॅट जे वातावरण आहा ते कन्वर्ट जातले मतान, हें अवलंबून आसा. पूण एक जर पळयत जाल्यार दोनी कडेन उत्तर गोंयान आनी दक्षिण गोंयान एक स्ट्रॉंग एंटी गव्हर्मेंट सेंटिमेंट आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की इंडिया एलायन्सचे उमेदवार शूड स्क्रेप टू आनी जिखपाक जाय. हातून पंचामृता फोर्टिफाइड राइस. फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता. सुनीला कडेन येवच्या पयलीं भाजपा कडेन येता. तुमचे दोन्ही उमेदवार जिखता म्हणजे तुमचे दोन्ही उमेदवार पडटा. पळय, he wants to live in an illusion, false illusion. Up to him. सी गोष्ट कशी आसा ना रुपेश, इलेक्शन पार्लमेंटाचें लोकसभेचें आसा आनी लोकसभेक 3-4 गोष्टी लक्षांत धरून लोक मत मारपाक वता. पयलें म्हणजे देशाक नेतृत्व कोणा कडेन आसचें, कोण लिडर आसचो, हो एक विशय आसता. एट द मोमेंट 10 वर्सां जालीं प्रायम मिनिस्टर मोदीजीन देशाक एक फर्म लिडरशीप दिल्ली आसा. इंटरनॅशनल कॉमिटी ऑफ वर्ल्ड नेशन्सानूय देशाची नामना स्टेचर वाडिल्लो आसा. ताची जी लिडरशीप वर्ल्डान आसा ती खूब वाडिल्ली दिश्टी पडटा. सो लोकांक हो एक फॅक्टर आसता. पीपल वॉन्ट टू बी प्रावड ऑफ देअर लिडर लायक मोदीजी. नंबर 2, इन्फ्रास्ट्रक्चराची गोश्ट आसत, साधन कितें म्हणटा ते फेसिलिटीज आसत, पब्लीक एम्युनिटीज आसत, ह्यो सगळ्यो गोश्टी
are a factor when people go to vote. सो बोथ No, I will tell you. म्हणटा तूं. I'll tell you. So जेन्ना लोक हे पळय अटल सेतू पळयता, जुवारी पूल पळयता, आयुष हॉस्पिटल पळयता, हे पळयता, बोपाय एअरपोर्ट पळयता, सगळे विशय इन्फ्रास्ट्रक्चराचे पळयता. People want this to even happen at a faster pace. And third, people want stability. People don't want khichdi. People want a stability, म्हणजे एक settled sort of administration which has a distinct agenda, खिचडी distinct म्हणजे तूं vision. इंडिया अलायन्स खिचडी म्हणटा. पळय BJP दोनूय सिटां गोंयांत जिखता, देशानूय 400 पार जाता. तुका सांगता हांव खिचडी हांव कित्याक म्हणटा ती सांगता. आतां तो गोवा फॉरवर्ड तो हांगाच मर्यादीत आसा आनी ती काँग्रेस ती नॅशनल पार्टी एक आसा. पूण अदरवायज हे इंडिया अलायन्साचे बाकीचे घटक आहा पळय ते बेंगॉलाक कितें करता ती सांगता ममता बॅनर्जी आपणें म्हणटा ही इंडिया अलायन्स केल्या आनी काँग्रेसीक मत मारूं नाका म्हणून. तूं केरलाक वच, केरलाक पिनरी विजयन इज ऑन रिकॉर्ड तो राहुल गांधीक पप्पू म्हणटा आनी तो पार्ट ऑफ इंडिया अलायन्स. पंजाबाक आप आनी काँग्रेस एकामेकाचेर झगडटा बट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया अलायन्स. सो हांव कितें म्हणटा तुका गोंयान येवन नाल्यार दिल्लीक हात वयर दवरून लोक भुलना. सो गोंयचे लोक हे फॅक्टर धरतले अशें म्हणटात. गोंयचे लोक दोनूय सिटां बीजेपीक हाडटले. राष्ट्रान 400 पार जातले. सुनील आय थिंक यू विल अग्री ऑर डिसअग्री. नॅचरली डिसअग्री. कितें आसा तुवें सुरवातेक सांगलेल्या प्रमाणे आमी तिगूय जाण एका वेळार सेम पार्टेन काम करताले. आज वेगळे वेगळे पार्टेन आसा म्हणलें तूं. हांव त्याच पार्टेन आसा अजून 21 वर्सां. हां तूं एका हय सारकें. आनी यतीश बाबान म्हाका दिसता दुर्गादासान क्वायट प्रॅक्टिकल जे आजची जी सिट्युएशन आसा कित्याक आमी सुद्दां आतां जेन्ना ग्रावंडार भोंवतात लोकांक मेळटा वेगवेगळे लिडर्सांक मेळटा ओर खंयच्या संघटनांक मेळटा लोकांक जनरल कॉमन मनशाक सुद्दां मेळटा. एक गजाल आमकां स्ट्रॉंग लोकां मदल्यान जी कळून येता इज दॅट इज स्ट्रॉंग रिजेंटमेंट अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट. आनी सिटींग MP उत्तर गोंयचो ताजे अगेन्स्टूय भरपूर वातावरण आसा. भाजपाच्या विरोधानूय भरपूर वातावरण आसा. ते लोकल मुद्द्या खातीरूय आसा आनी तांच्या केंद्रीय मुद्द्या खातीरूय आसा. पण आज जशें भयाचें वातावरण BJPन निर्माण केल्ल्या खातीर जनरल पब्लिकूच न्हय जाल्यार BJPचे थोडे लिडर्स तांचे कार्यकर्ते जे पक्षाचेर तांच्या खूश ना ते सुद्दां आमकां कॉन्फिडेन्शियली आनी पर्सनली ते आमकां कॉन्टॅक्ट करून सांगता की आमी एफर्ट तुमचे बरोबर आसा आमी भाजपा बरोबर ना म्हणून. पण हांचो भयाचो वातावरण जो BJP सदांच निर्माण करता त्या खातीर ते खंय तरी स्वताक एक्सपोज करपाक सोदना आनी खंय तरी ओपनली. सो BJP वाले काँग्रेसीक वोट मारतले म्हणटा तूं. म्हाका दिसता ही परिस्थिती आज निर्माण जाल्या कित्याक जो यतीश बाब आतां सांगतालो की केंद्रीय नेतृत्व आनी खुबश्या गजालीचेर ताणें उलयले. स्ट्रॉंग लिडरशीप ऑफ द प्रायम मिनिस्टर आनी 10 वर्सांचो कार्यकाळ. म्हाका दिसता 2 वर्सां फाटलो पळय यतीशाचो स्टेटमेंट तूं हाडला. यतीश नायकाचो स्टेटमेंट 2 वर्सां फाटलो. नॅचरल अल्टरनेटिव्ह टू नरेंद्र मोदी इज ममता बॅनर्जी. आनी यतीश नायक आज आमकां ममता बॅनर्जीच्यो काणयो सांगता. लेट हिम डिफेंड इट फर्स्ट. लेट हिम डिफेंड आफ्टर आय फिनिश. केन्ना बरें स्वता कडेन काय नासता पळय तेन्ना दुसऱ्याक दाखोवचें पडटा. आयक मरे बाबा हांव लोकांचें सांगिना काय तूंच उलयल्लो लोकांचें उलयना. तूं कितें उलयलां तें सांगता हांव. 2 वर्सां राहुल गांधीचे स्टेटमेंट हांव सगळ्याचेर येता रे. यतीश स्टेटमेंट नरेंद्र नॅचरल अल्टरनेटिव्ह टू नरेंद्र मोदी इज ममता बॅनर्जी. हो यतीशाचो स्टेटमेंट जेन्ना यतीश तृणमूल काँग्रेसीन गेल्लो ताजे फाटल्यान होतो मातसो. यतीश खिचडी कशी गेल्ली ती सांगता तूं घरी वर्सान. ताजे पयलीं यतीश काँग्रेसीन काय उलोवचो तो काँग्रेसीचे काय उलोवचो. खिचडी म्हणटा ती मरे आतां हांव तुका डिस्टर्ब करूं ना यतीश न्हय म्हाका उलोवंक दी. खिचडी म्हणटा ती एका आयदनान शिजयतात कितें पण अशी जर तो तोप परतो जायत खिचडी रिवर्सान कशी वता ती तुका दाखयता. आतां तृणमूलाच्या फाटल्यान वता. यतीश काँग्रेसीन आसतना हो मुद्दो 2012 पासून गोंयांक हॉन्ट करता आनी हो सिरियस मुद्दो जोक करपाचो मुद्दो न्हय. मायनींग इशू. BJP कॅनॉट रिजॉल्व मायनींग इशू इन गोवा सेज यतीश नायक. 5 वर्सां फाटीं आनी मातसो फाटल्यान वता 5.5 वर्सां फाटीं. ट्रायब्युनल जवळ म्हादई नॉट अ विक्टरी यतीश नायक. म्हादई इशू व्हडलो इशू गोंयचो आनी मातसो वता फाटल्यान. आतां सगळ्यान एकाच उतरान यतीशाच्या स्टेटमेंटान डिबेट काबार करूंक जाय आमी. ती प्ले करूं हांव कर जाय तुमकां आयकूंक जाय. अंटील इट इज नॉट डॉक्टर. BJPन मायनींग सुरू करपाचें गोंयकारांक उतर दिल्लें.
2019 परत तेंच उतर दीत भोंवतात म्हूण काँग्रेस सध्या बीजेपी आड हवा तापयता. प्रस्न उपरासला बीजेपीक लागून. बीजेपी तो कशीच तडीक लावंक शकची ना. नरेंद्र मोदीच्या अंडर, कित्याक तो तांचो कॅम्पेन प्रमुख जाल्लो आनी प्रायम मिनिस्टर फेस म्हूण डिक्लेअर जाल्लो, ताज्या अंडर तांणी मॅनिफेस्टो काडिल्लो 2014. तातूंत भितर तांणी रिझम्पशन ऑफ मायनिंग म्हणून प्रॉमिस केल्लें 2014. आमी आतां आसा 2019 आनी आतां आसा 24. आतांय तेच प्रॉमिस उलयता न्ही हांव. आय पॉयंट आउट एवरीथिंग. राहुल गांधीचे लोकांक आयकूनी मरे 19. राज्यात भाजप सरकार आसा. 2014 ते आज म्हणसर केंद्रात भाजप सरकार आहा अजून आसा आणि तांचे कडेन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लोकसभेत आहा अजून. अशें आसतना ते सांगता न्ही हांव मायनिंग कशें रिज्यूम जालें तें. 2014 जे प्रॉमिस केल्लें तेच 2019 प्रॉमिस करता आनी तांचे एक्सपेक्टेशन आसा की गोंयकारांनी ते तांचे घेवचे म्हणून. फॉल्स प्रॉमिस. बीजेपीचे गोंयकार शाणे. गोंयकारांक खबर आसा की हांचे कडेन कांय जावचें ना, कित्याक प्रॉब्लेम मेकर्स कॅनॉट बी द सोल्युशन गिवर्स. प्रॉब्लेम आता यू हॅव टू गिव हिम टाइम. आय हॅव टू रिप्लाय. म्हाका दिसता इतल्यो ह्यो ज्यो आतां गजाली हांवें सांगल्यो, प्रॉब्लेम मेकर्स कॅनॉट बी द सोल्युशन गिवर्स, हें हांवें न्हय स्वता बीजेपीचे स्पोक्सपर्सनान 5 वर्सां फाटीं सांगलां. आतां कितें बाबा बदल भितर जाला आनी कितें जाला, तातूंत बदल जाला, लोकांची प्रॉब्लेमां सॉल्व जाल्या काय यतीश बदलला, ताचें उत्तर यतीशाक दिवन. डिबेट आयडियली अबाउट कोण येता कोण जिखता. कशें आसता पळय, तुजो प्रश्न कितें आशिल्लो, म्हाका कितें आशिल्लो, बीजेपी येता काय ना, ताका कितें आशिल्लो, कोड येता ताकाय तोच आशिल्लो, तो काँग्रेसीचे कांयच उलोवना. मुद्दम पळय. एक मिनिट उत्तर आहे. तू तुजें उलय मरे. उलयता हांव तुजेंच सांगला स्टेटमेंट. ते दुसऱ्याच लेवलाचेर तुजेंच सांगता तूं कितें उलयला तें हांवें म्हणत ना. एक मिनिट उलोवंक दी. तो काँग्रेसीचे कांयच उलोवंक शकना. राहुल गांधी प्रायम मिनिस्टर म्हणून जातलो नाल्यार आमी करूंक शकता म्हणून एक मिनिट उलोवंक नरेंद्र मोदी उलोवंक वचत जाल्यार 4 मतां पडटलीं. ती पडची ना, 0 पडटलीं गोंयांत. एक सांगता तुका, मायनिंगाच्या दृश्टींतल्यान जर उलयत, मायनिंग रिज्यूम जावपाक लागली, मायनिंग चालू जाली, मायनिंग इशू इज गेटिंग रिजॉल्व ना जाल्यार तूं म्हाका सांगना म्हणून. एक ऑक्शनिंग जाल्लें आसा. एक ऑक्शनिंग जाला, तुजे ब्लॉक्स ऑलरेडी जाले, मागीर तुजे मायनिंग चालू जालें, डंपाच्या विशयी पॉलिसी आयली, ऑल दॅट इज डन. सारकें. महादेईच्या बाबतीन राज्य सरकार हॅज गॉन बिफोर सुप्रीम कोर्ट, petition has been filed, award has been challenged, जावना, that is admitted. ताका सांगू न्ही, their minister at that time had taken a decision not to challenge it. Thereafter जेन्ना ताजो मिनिस्टर गेलो, that time the government challenged it. Is a fact. So fact of the matter, हांव तुका इशूचेर सांगता, that is not challenged, that is also challenged. So basically कशें आसा, people want proactive decision making. लोकांक कितें जाय, लोकांक जाय बरें एडमिनिस्ट्रेशन, लोकांक जाय हे विशय सुटावे जाले. हे स्टेटमेंट कितें आशिल्लें तर सांगलें न्ही हांवें आतां मायनिंगाच्या संदर्भान घे. बट दॅट टाइम यू हॅड मेड अ स्टेटमेंट. लक्षात घे. आर यू फीलिंग सॉरी फॉर दॅट? थंय म्हणून विशय सोड, आपूण मिस्टेक जाली म्हणून. ममता बॅनर्जी इज बेटर देन नरेंद्र मोदी. Shall I answer? You speak about your Rahul Gandhi, or otherwise say you are ashamed. No. You have to answer. You have to answer that you had justified that Mamta Banerjee is better than Narendra Modi. आज तू जस्टिफाय कर तुझा स्टेटमेंट. तुझा स्टेटमेंट म्हजो न्हय. आता उलय. राहुल गांधीचे बरे उलय. हांव सारकें सांगता. सबंद देशाक खबर आसा. सबंद देशाक खबर आसा. वो राहुल गांधी आमच्या लिडराचे सबंद देशाक खबर आसा रे. हे पळय, तांचे यार्ड स्टिक ती. तू जर राहुल गांधीचेर उलयना तू भायर. राहुल गांधी लिडर म्हणून देशाक खबर आसा. ही पार्टी एका फॅमिलीचेर घुंवता आनी तांणी थंय पुजप ना जाल्यार भायर ते. एनीवे, when it comes to I have come on your this चॅनलाचेर आयल्लो याद आहा तुका, आणि I had told you how this TMC option was wrong, which I told you. सांगू ना तुका, this is on record मध्ये. सो ना आता येतले कोण वतले कोण ते पयली हेजे सांगले तुका स्ट्रेट सांगले पळय, टॉपिक आयले म्हणून आसा तो. ओके पळय, हांव कित्याक सांगता तुका, सरकारा विरोध वातावरण आहा. आयचो हेराल्ड काढून पळय, हेराल्ड म्हणटा तो द वॉयस ऑफ गोवा, ताजो मित्र तो. आज हेराल्डार बरें आयला,
की शॅकवाले आणि टुरिझम ऑपरेटर्स वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर्स सांगलं की दर 80% रिडक्शन इन द टुरिझम फॉर द 23-24 सीझन. हे हांव म्हणना, हे टुरिझम स्टेक होल्डर म्हणटात, कारण बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज. वाच न्यूज वाच. हेराल्डान आनी एक न्यूज आयला फ्रंट पेज की unemployment is 3 times more than the national average. National average is 3.7 and we are touching more than 10. So हे जर पळयत, हेच डेटा आतां CMI, इट्स नॉट आमची एजन्सी न्ही ती, सेंट्रल गव्हर्मेंट एजन्सी, तांचीच एजन्सी म्हणटा. सो हे जर एकंदर पळयत जाल्यार आज खंयचोच सॅक्टर ना. कोविडा काळान तुका याद करून दिता हांव, बाब दिगंबर कामत बरें म्हणटा ते, चणेकार, खाजेकार, पायलट कार, रिक्षाकार, बरें म्हणटा तो स्टेटमेंट. जाल्यार त्या वेळाचेर तुका याद करून दिता की 5,000 रुपया फॉर्मां भरून दिता म्हणून फॉर्मां भरून घेतली. परचे एक रिप्लाय आयला आमकां RTI, 25,999 एप्लिकेशनां पेंडींग आहा. कित्याक? रिजन दिला, नो फंड्स. 5-5 हजाराची. 5,000. सो 5,000 रुपया दिवप म्हणजे येना. म्हणजे फिस्कल डेफिसीट म्हणजे दाखोवप एक बजेटान, दाखोवप इतले कोटीचें बजेट आयलें सर, पूण एक्चुअली ऑन पेपर काय ना. कित्याक तुका सांगता एग्जाम्पल, बाब विजय सरदेसाय ज्या वेळाचेर बजेट कमिटीचो चेअरमॅन आशिल्लो, जेन्ना सरकारांतल्यान आमी भायर पडले 19 ताच्या नंतर ताका चेअरमॅन केलो एसेंब्लींतल्यान, बींग अ सिनियर MLA ऑफ द बजेट कमिटी. आनी नंतर जेन्ना आमी मिटिंग्यो घेवपाक सुरवात केल्यो HODींक आपोवन, 2 मिटिंगांनी आमकां चेअरमॅन म्हणून काडले मागीर परते. कित्याक? थंय सरकार उक्ताडार पडपाक लागलें. जेन्ना HODींक आपोवन आमी मिटींग घेवंक लागले, HOD म्हणलें आमकां बजेटूच ना, पयशे येना, इट्स ओन्ली ऑन पेपर. तुमकां कितले आयले पयशे? फॉर एग्जाम्पल एक्स डिपार्टमेंटाक कितले दिला, आमी HODीक विचारता कितले आयले बाबा, म्हणून काय ना सर, येत ना, पयशे ना म्हणटा. सो आनी तेन्ना आमी पत्रकार परिशदे घेतल्यो, 2 हावस कमिटीची मिटींग जावन रोखडो एक दीस लिस्ट आयले, ताक बाबू विजय सरदेसाय काडलो चेअरमॅन. सो एकंदर जो पळय जाल्यार कॉमन मॅन, बारीक लोक सारके सफर जातात. सो दॅट वील ट्रान्सलेट इनटू वोट्स फॉर 100% इंडिया एलायन्स. रुपेश, आय विल टेल यू, पयर आमी फोंड्या भोंवले कॅन्डिडेटाक घेवन, आनी फोंड्या म्हाका दिसता फाटल्या फावट 4,000 कितें BJPक लीड मेळिल्ली. आनी लोकांचो रिस्पॉन्स पळोवन बाब राजेश वेरेकर जो आमच्या बरोबर आसलो तो कॅन्डिडेट आसलो तो, इवन बोथ ऑफ अस वर शॉक्ड. आमी ती झरेश्वरा कडेन पांय पडून सुरवात केली, ते पुलीस स्टेशन पर्यंतचे वयल्या बाजारांत ते नागाबेज गेले, आमी दुकानांनी गेले. आनी तो फोंड्यान बाजारकार कोण आहा? चडशे हिंदू भाव आमचे, बारीक बहुजन समाजाचे. सो लोकां मदीं जो रोल आशिल्लो पळय, पल्स म्हणटा पळय, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पल्स. जो स्टेटमेंट करप की ना आमी कोणाकूय फातर जाल्यार निवडून हाडटले, दीस इज एरोगन्स. हे तांच्या अध्यक्षान एक स्टेटमेंट केलो एकंदरीत जर पळयत जाल्यार ग्रास रुटाचेर जे बारीक लोकांचो पल्स जर तूं समजून घेना, तुमकां जर दिसता ना इटर्निटी पण तुमी रावतले, तुमकां दिसता की सरकार आमचेच उरतलें आनी फुडले 20 वर्सां, हांगा तशें जायना. ते यू टू अंडरस्टँड द पल्स ऑफ पल्स ऑफ द पीपल तुमकां समजना म्हणटात. पल्स ऑफ द पीपल तांकां कळुना म्हणून तांकां मतां पडुना. तुका एक सांगता हांव, लोकांक जाय बरें प्रशासन, लोकांक जाय सोंपेपणां, हे 5,000चे फॉर्म दॅट इज नॉट करेक्ट. अरे आय एम टेकिंग ऑन, आय विल प्रोड्यूस द RTI. 25,990 तुका सांगलें न्ही, 999 ज्या तरेन स्किमी लोकांक पावल्या, सॅच्युरेशन ज्या तरेन स्किमींचें गोंयांत जालां, यू हॅव टू गिव क्रेडीट टू डॉक्टर प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट. केंद्र सरकाराच्यो सुद्दां कितल्योश्योच स्किमी जंय गांवाच्या गांवांनी गोंयच्या पावल्या, कृशीच्या संदर्भान आसूं, हेल्थ इन्शुरन्साच्या संदर्भान आसूं, वेगवेगळ्या क्षेत्राच्या MSMEच्या हातून आसूं, स्किमींच्या बाबतीन आनी लोकांच्या बेनिफिटाच्या बाबतीन जे मेजर्स राज्य सरकाराचे आसा आनी केंद्र सरकाराचे आसा ते लास्ट मनशा कडेन पाविल्ले आसा. तो सांगता पळय ते म्हाका मान्य. I will give you documentary evidence. You can tweet about the document. I will keep on record. I will keep it on record. तो म्हणटा पळय ताका एक गोष्ट आमी अभ्यास केल्याशिवाय उलयना. अभ्यास हाडपाचो त्या खातीर आता दिता न्ही, ताका रिलीज करून लेट हिम ब्रेक द स्टोरी देयर. रिस्पॉन्सिबल ऑफिस बेरर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना स्टेटमेंट करता ऑन रिकॉर्ड तो बेश्टो करतलो. लक्षात घे. आता ते कितें जालें, LI जाल्या गेल्या इलेक्शनाक 100% आता ते LI म्हणटा 100% म्हणटा
कितलो तेप म्हणसोर ते दवर, कितले तेप म्हणसोर ते पळय न्ही फुडाराक. ते तर हिस्ट्री आहा ती सोड. हांव तुका कित्याक म्हणटा, पळय 24 जाले न्ही, तोय हेवटूनच आसतलो. ताजे काळीज पळय, ताजे काळीज कितें लो, यतीश कितें म्हणू, यतीश कितले उलो, यतीशाचे काळीज सेक्युलर, यतीशाचे काळीज सेक्युलर कितले जावं, तुका सांगता तो कितले जावं, तो इवन रुपेश हांव तुका ऑन रेकॉर्ड सांगता, मतदान जेन्ना करपाक वतलो यतीशाचो हात हातारत वतलो. यतीशाचे काळीज आमी जाणा, आमचो मित्र तो. अप्रोचान काम ताजे काळीज, ताजे राजकारण सेक्युलर जमान्यात सुरू जाला. लक्षात घे. तो कितें म्हणटा की तूं आतां जे इलेक्शनाक ताजे हात सुद्धा हातारत वतलो. अरे बाबा, काळजार हातार सांगचे मागीर याद येतली आपण बीजेपी आसा म्हणून. तू लक्षात घे कशें आसा ना मरे, दोगूय जाण पिशे पांगुरला दोगांनी. तुका एक सांगता, तांकां इलेक्शनाचे निकाल येतले पळय तेन्ना तांची न्हीद बीद वतली, कित्याक ते खंयच्या तरी भ्रमाना तेन्ना हांगा डिबेट घे, तेन्ना हांगा डिबेट घे परती. हांव तुका आज सांगता, आमी लोकांचो सेंटिमेंट पल्स सांगला परती घे तेन्ना एक वेळ आमी यतीशाक तुका सांगता, यतीश कितलोय उलो, यतीश कितले उलो, यतीश सुद्धा काँग्रेसीक मत मारतलो. इम्पॉसिबल खंयचे उलयता रे, यतीशाचे काळे सुद्धा हांगा डिबेट कितलोय आनी ते बरोवन दवर, हे एक वेळ ना येतले. बरें बरोवन दवर. तुजें फिलींग कितें? कितें आतां फिलींग म्हणल्यार आज एक गजाल हांगा कॉन्फिडन्स ओवर कॉन्फिडन्साचो प्रश्न ना. हाणें सांगलेले प्रमाणे आज पल्स राजकारणान लोकांचो पब्लिकाचो पल्स खबर आसा पळय खूब गरजेची गजाल. आनी आज जर बारीक जर लोकांचे जर तुमी प्रश्न पळोवशात, मार्गाय, एक प्रशासन कशें चलपाचें तें, लोकांक एक गव्हर्मेंट ऑफिसान वतकूच कश्यो सर्विसीस मेळटा त्यो, म्हारगाय हो मेजर मुद्दो आसा. अनएम्प्लॉयमेंट गव्हर्मेंटाचे डेटात दाखयता की इट इज हायस्ट म्हणून इन द कंट्री, गोंया सारक्या राज्यान. आनी इतलो शिक्षीत मुख्यमंत्री आसतना सुद्दां ही परिस्थिती आसा, ही दुर्दैवाची गजाल. आनी मायनींग इशू एक इशू ना जो बीजेपीन जे रेज केल्लो 2012 सत्तेक येता आसतना जो ते रिज्यूम करून पावला. आनी ही परिस्थिती केन्ना, जेन्ना राज्यानूय तांचें सरकार आसा आनी केंद्रानूय तांचें सरकार आसा. यतीश बाबा नोंदेच्या व्हिडियोन हांवें तुमकां दाखयल्ले प्रमाणे कशें सांगलां पळय, तशी परिस्थिती आसतना सुद्दां जर इशू रिजॉल्व करून पावना जाल्यार आनी केन्ना करतले, आनी कितली 25 वर्सां दिवपाची, म्हणल्यार दोन तीन जनरेशन्स काबार जावपाक दिवपाची. आनी पळय कितें आसा, हाणें सांगलेले प्रमाणे दुर्गादासान चुकून यतीश ते चुकून न्हय, तो आमी सदांच म्हणटा, आमी पयलींच्यान सदांच फ्रेंड, पार्टेन सुद्दां जेन्ना आमी बरोबर काम करताले आमी सदांच फ्रेंड. आनी आमी एकठांय जेन्ना खंय च्या पिवपाक बसल्यागेर नाल्यार खंय वताले, यतीश बाब आमचो बरो फ्रेंड, बरो एडवोकेट, तो खंयच्याय सायडीन बरी एडवोकासी करपी, जे सायडीन आसा ती सायड तो बरे भशेन डिफेंड करपी. म्हाका याद आसा तेन्ना एक व्हडलो भाव कसो तो म्हाका आनी दुर्गादासाक तेन्नाय तसोच कन्विन्स करतालो की मोदी म्हणटा तो फुटींग म्हणून, आनी अमित शाह म्हणटा तो गुंड खूबदां म्हणला तुवें बसले ना, अमित शाह म्हणटा तो गुंड म्हणटा नरेंद्र मोदी फुटींग. आनी पळय दोतोराक आनी कितें म्हणटा तें हांव सांगिना, दोतोराक आनी कितें म्हणटालो मुख्यमंत्री रुपेश let him report one second, I'll complete. तुका एक सांगता, हांवें केन्नाच म्हज्या राजकारण आहा पळय, हांव समाजकारणांतल्यान राजकारणांत आयलां, केन्नाय काडून पळय, केन्नाच इंडिविज्युअलाचेर खंयचेच स्टेटमेंट केल्लें ना. काडून पळय, तुवें म्हाका गेल्या फाटी हो प्रश्न विचारलो, भोसलेन म्हणटा चाय पे चर्चा रे, केन्नाच ना, कित्याक म्हाका ती संवय ना. आनी तुका एक सांगता, एकूच सांगता, तुजे गेल्या फाटीचो इंटरव्यू काडून पळय. हांवें इंटरव्यूआर सुद्दां सांगिल्लें म्हजें राजकारण मरे, आतां तो उलयला तो पर्सनल राजकारण हांव केन्नाच उलयनाशिल्लो. काँग्रेसीन हांव जेन्ना काँग्रेसीन आशिल्लो तेन्नाचे सुद्दां म्हजे प्रेस कॉन्फरन्स काड. प्लीज एक मिनीट आयक. फातोर्डा मरे तो म्हणून तो बेटोच उत्साही जाला आनी ताका सगळें खबर आहा म्हणून सांगता तो. ताका एक संवय आहा ती दुर्गादासा, आपल्याकूच सगळें खबर, राष्ट्राचे इंटरनॅशनल नॅशनल गोवा फातोर्डा आपल्याकूच खबर म्हणटा, कोणाक खबर ना काय. ताका एक संवय आहा, सांगता एक सांगता, काँग्रेसीन सुद्दां हांव आशिल्लो पळय, व्हिडिओ काड तुमचे कडेन आसा न्ही आतां गुगल बिगल, व्हिडिओ काड आनी पळय, केन्नाच पर्सनल केन्नाच कोणाचेर उलयनाशिल्लो. काड हांव तुका सांगता पल्स आय एम स्टिकिंग टू माय स्टँड फ्रॉम तिनूय पॉयंट. आतां ताणें बीजेपीन एक 2022 संकल्प पत्र म्हणून काडिल्लें, संकल्प पात्रां न्ही, संकल्प पत्र. संकल्प पत्रान कितें म्हणटा, पॉयंट नंबर 1, आवर संकल्प फॉर स्वयंपूर्ण गोवा. हो संकल्प केलो ना, त्या संकल्पाक घेतलो भितर उडी मारून. आतां फर्स्ट पॉयंट कितें, एम्पॉवरिंग गोवाज होम मेकर्स. वी विल प्रोवाइड 3 free LPG गॅस सिलिंडर्स टू एवरी हाऊस होल्ड.
टू एवरी हाऊस होल्ड इन गोवा. आता कितें म्हणटात फायल मूव जाली डिपार्टमेंटान RTAन आनी RTAचेर म्हणजे फायलां फूल आहा कित्याक आमी फॉलोअप करता हाजे मॅनिफेस्टोचेर काय वैयक्तीक कोणाचेर काय ना रिमार्क घाल्या तो फायनल रिमार्क घालता येना म्हणून आनी फायल नोटींग घालता सजेस्ट करता की ना फक्त मागीर BPLांकूच दिवचें म्हणून नोटींग जालें फायल क्लियर जाना फायल पयलीं खूब तेंप उरली. कॅबिनेटान कांय मंत्र्यांनी इश्यू काडलो आमी पत्रकार परिशद घेतल्यो पेपरार बरें आयले दिवना म्हणून कॅबिनेटान कांय मंत्र्यांनी आतां इश्यू काडले पळय ओपोजिशन म्हणटा LPG दिवना 3 ताच्या तुमी उलयला काय म्हणटा खंय मुख्यमंत्री. सो एवरी हाऊस होल्ड हे म्हाजो मॅनिफेस्टो न्ही आनी हांवें फॉर्ज बी काय करूना BJPचो संकल्प पत्र एवरी हाऊस होल्ड तुम्ही फटयले लोकांक आमच्या बायलांक फटयले आमच्या भयण्यांक फटयले आमच्या आवयंक फटयले कितें एवरी हाऊस होल्ड मतां घेवपाक मॅनिफेस्टो आतां म्हणटले कितें आतां 5 वर्सां कंप्लीट जावना म्हणटलो 3 वर्सां पूण म्हाजे कडेन फायल नोटींग आसा रुपेश वी हॅव द फायल नोटींग्स ऑफ RTA ताजे उलोवपाची पद्दत वेगळी सगळे काय दाखोवचो ना पॉइंट आसा तुका सांग आय विल सेंड यू द डॉक्युमेंट यू ट्वीट इट यू पुट इट आउट मॅनिफेस्टो आसता पळय मॅनिफेस्टो तो 5 वर्सांक आसता आणि जी आश्वासनां केल्या भारतीय जनता पार्टी ती आश्वासनां दवरतले हातून दुबाव ना. सो आता तुम्ही बाकीच्या हांकां यू कमिटिंग दॅट सगळ्यांक पळय लक्ष घे एवरी हाऊस होल्ड लक्षान घे पोल कोड पिरियड आसा हांव काय उलोवंक शकना आश्वासनांचेर पूण हांव तुका एक सांगू शकता की मॅनिफेस्टो वो 5 वर्सांक पोल कोडान म्हणटा आश्वासनां दिवप लोकांक कन्विन्स करप वोट मारपाक गव्हर्नमेंटाच्या वतीन कसलेच डिसिजन तो आनी एक जुमला आशिल्लो मान्य कर तो आनी एक जुमला आशिल्लो पण मान्य कर जुमला तुम्ही करता अरे फायल नोटिंग सेज ऑफ जुमला तुम्ही करता फ्री गॅस सिलिंडर काल मागून घेतलो तू वाच सिलिंडर खंय गेले 3 सिलिंडर खंय गेले एवरी हाऊस होल्ड बाब क्लिअरली सांगता की मॅनिफेस्टोची व्हॅलिडिटी म्हणटा तो 5 वर्सां म्हणल्यार ताची गॅरंटी सोंपल्या आनी वॉरंटी सोंपल्या आनी ते सिलिंडर अजून भरता ते आणि लेट हिम कमिट सिलिंडर पयलीं सांग कमिट कर म्हणून मॅनिफेस्टोचेर खंयची गोष्ट आसता ती मॅनिफेस्टोची गोष्ट सरकार पक्षाचे सरकार पुर्ततायेक व्हरतली आणि ज्या तरेन डिसिजनां घेवंक जाय त्या तरेन डिसिजनां सरकार घेतलो. मॅनिफेस्टो 5 वर्सांक आसता जर तुम्ही दितले आयक म्हणजे मॅनिफेस्टो ना दितले काय कमिटमेंट घे मर ताजे कडल्यान फ्री गॅस तू एवरी हाऊस कमिटमेंट घे तू ताका शिकयता यू टेक अ कमिटमेंट नो ही इज मॉडरेटिंग द डिबेट ही इज मॉडरेटिंग द डिबेट आई टोल्ड यू टू टेक अ कमिटमेंट आई टोल्ड यू टू टेक अ कमिटमेंट तुका सांगला मॉडरेटर हैज टू टेक अ कमिटमेंट मॉडरेटर न्ही तू तकलेर बसता आणि सांगता ना ना आम्ही आई से टेक अ कमिटमेंट इज अ न्यूट्रल पर्सन अरे ताका घेऊन ये मरे ताका सिलिंडर भरून तुका टेन्शन घेता जा कोण म्हणता बीजेपीचो ते दोघूय जाण तुझे तकलेर बसता हे विचार मरे तुझे तकलेर बसणार आम्ही बेंचार बसला लेट हिम तुवें म्हाका विचारले मरे हांव तुका उत्तर दिता आनी आयकूंक शीक हांव तुका कितें सांगता मॅनिफेस्टो 5 वर्सांक आसता सारके ओके कितलीं वर्सां जाल्या 2 वर्सां जाल्या सारके सो हेजोर 3 वर्सां उपरांत तुम्ही आयकून घे मॅनिफेस्टो म्हणटा तो 5 वर्सांचो डॉक्युमेंट आणि मॅनिफेस्टो आमची पार्टी बेठेच काडिना तो एक विचार करून काडटा सामकी पॉइंट सांगले हांवें असो करपाचो प्रश्न ना हांवें तुका सांगले अवर जर्नलिझम बिलीव्स टू दी पॉइंट गोवा न्यूज हब आसा पळय ताची जर्नलिझम तुका सांगले मरे सम पीपल लायक सम डोंट तुका सांगले मरे डोंट लायक म्हणटा ते तुका म्हणटा तू कोणाचो स्पोक्सपर्सन म्हणून ते याद ना तुका 2 दीस पयलीं हय पण तुवें आतां म्हाका ताजो स्पोक्सपर्सन हांवें म्हणू ना हांवें म्हणला तू एंकर तू ताचे तकलेर बसून ताका सांगना काय हे विचार ते विचार करून तू एंकर म्हणजे तुका जाय ते विचारप आतां म्हाका इतलेंच सांग कमिटमेंट ऑर नॉट तुका सांगलें जो मॅनिफेस्टो आसता तो 5 वर्सांक आसता आणि भारतीय जनता पार्टीचो मॅनिफेस्टो तो मॅनिफेस्टो विचार करून केल्लो आसता. ओके दुसरी गजाल लास्ट फायनल राउंड लेट्स टॉक अबाउट फिगर्स नाव ओके बारीक पळयलें जाल्यार सावथ गोंयान तुमकां कंड्युसिव्ह एनवायरमेंट ना तुमचे कडेन MGP ना तुमचे कडेन आमदार ना आणि खुबशे पयलीं जे आशिल्ले तुमचे कडेन इंडिया एलायन्सा कडेन तेन्ना सो हाऊ डू यू मेकअप फॉर दीस गॅप इन सावथ गोवा नॉर्थ गोवा ऑफकोर्स यू हॅव बिगर गॅप टू मेकअप बिकॉज सत्तरी इज लुकिंग टुवर्ड्स BJP थ्रू विश्वजीत राणे आणि रेस्ट ऑफ द पार्ट सो हाऊ डू यू मेकअप फॉर दीस गॅप पळय लिडर नासत
5 आमदार आहा, 5 पांडव आहा सावथान, बाकीचे लिडर नासत, पूण लोक आहा. ज्या वेळार मतदानाचे EVM ओपन करतले पळय, जे इतिहासान काल आमच्या अध्यक्षा कडेन उलयतालो राती, तो म्हणटा आपल्या पॉलिटिकल करियरान बिफोर बींग आमदार किंवा आतां इवन बादवाद फादर कंटेस्टेड, तो म्हणटा असो एक सावथान वेव पळयलो ना की कॉन्सोलिडेशन ऑफ वोट्स. पूण तूं हेजे पयलीं सांगला वेवूच ना म्हणून कॉन्सोलिडेशन ऑफ इलेक्शन यू स्टार्टेड युअर थिंग. नो आय एम टेलिंग अबाउट कॉन्सोलिडेशन ऑफ वोट सायलेंटली. आय टोल्ड यू, हांव तुका सांगलें की प्रो 14 आनी 19 तशी वेव ना म्हणलें हांवें तुका. आय डोंट सेड ओपोजीट म्हणून, हांवें तुका सांगलें कितें 14 आनी 19 भशेन वेव ना म्हणून. कोणाच्या फावरार? ती कोणा फावरान आसली 14-19? 14 नो डावट तो जो तेन्ना गाळयो मारतालो, म्हणल्यार गाळयो न्ही म्हणल्यार तो उलयतालो तेन्ना एक नरेंद्र मोदी बाबाजी, ताजो वेव आसलो 14. 19 कितें तरी केलें तांच्यांनी वेव तयार केलो अचानक. ह्या फावटी वेव ना, लोक आसात, लिडर नासत, हँडफूल लिडर आसात, पूण लोक आसात दक्षिण गोंयांत. हांव तुका सांगता, आनी आमचे मायनॉरिटी भाव जालेच, पूण तुका सांगता हांव एक बहुजन बारीक समाजा मदीं रोश आहा लोकां मदीं. कारण सिंपल गजाल, स्टील इज नॉट एबल टू कमीट. एवरी हाऊस होल्ड म्हणले 3 सिलिंडर मतां घेतली. आतां स्कीम म्हणटा फक्त BPL फायलीचेर नोटिंगाचेर. सो बेसिकली यू शुड नॉट चीट द पीपल. तूं कितें दिवंक शकता? डू यू थिंक हे जे तूं सांगता पळय, यू आर अ पॉलिटिकल एनालिस्ट ऑल्सो अँड युअर इंट्रस्ट इज इन पॉलिटिक्स, ओके, भायर रक्तान तुजें राजकारण आहा. सो म्हाका सांग, हे जो गॅप आसा, जो मडकय क्रिएट जातलो, जो शिरोड्या क्रिएट जातलो, फोण्या क्रिएट जातलो, ते सावथान तुमी कशे भरतले? 70लो गॅप, बिचोलीचो गॅप कशे नॉर्थान भरतले? मॅडम, बरो सुगंधी येता. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्या गोळ्या दिवपाक विसरू नका. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? आता तुका या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन A, B सारखेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक? तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. मडकळीचो गॅप निश्चितच तांकां फायदो आहा. बाब सुदीन ढवळेकर तांचे बरोबर आहा. पूण पयर ज्या दिसा होळी जाली, होळी दिसा कांय आमचे भाव जे आमचे संपर्कान आसात ते थंय गेल्ले तांच्या घरांनी बी मडकय. तर थंय लोक म्हणटात खंय ऑन द ग्रावंड सुदीन बाबान आमकां आपल्या इलेक्शनार सांगचें म्हणून. हे इलेक्शन आमकां जाय ते करतले. जसो तो पंचायतीकूय मदीं पडना, पंचायतीक आमकां जाय ते करत, तशेंच आमी एफर्ट आमकां जाय ते करतले. सो ते लिडान स्पश्ट जातले न्ही. लेट द EVMs गेट ओपन दॅट डे. यू आर ऑल्सो लायक हिम. इनफॅक्ट ऑल 3 ऑफ यू आर तुमचे रगत काढल्या पयलीं पॉलिटिक्स पॉझिटिव्ह परत आय डोंट नो दॅट. पण मजा ना रे बाबा, पॉलिटिक्स पॉझिटिव्ह म्हजे हाजे काँग्रेस पॉझिटिव्ह तो म्हज्या वतीन उलोवंक सोदता. म्हज्या वतीन हांव उलयतलो. गॅप कशे भरून काडटले पळय. गॅप आतां जर तूं प्रेझेंट जर सिट्युएशन पळयत जाल्यार आमी सांगलेल्या प्रमाणे लिडर जरी खुबशे हे पक्षांतल्यान ते पक्षान गेले, म्हाका दिसता पक्षाकूय तांचो फरक पडना आनी लोकांकूय व्हडलो फरक पडना. लोक आज सफर जाल्या. लोकांक आज ज्यो गजाली प्रॉमीस केल्ल्यो त्यो गजाली डिलिव्हर जावंक ना. आनी ताजें सगळ्यान जागतीक उदाहरण म्हणल्यार पक्षाचो तांचो स्पोक्सपर्सन स्वता तांच्या पार्टीचो मॅनिफेस्टो डिफेंड करूंक शकना. आनी जो मॅनिफेस्टो तांच्यांनी लोकां मुखार दवरून मतां मागली, ती लोकां कडल्यान मतां मेळ्ळी आनी ते सत्तेर आयले. तो मॅनिफेस्टो 2 वर्सां जाले डिलिव्हर करूंक ना. आनी तो मॅनिफेस्टोचेर पक्षाचो स्पोक्सपर्सन जेन्ना सांगता की मॅनिफेस्टो हो डॉक्युमेंट 5 वर्सां खातीर आसता आनी कांयच क्लॅरिटी ताजे बद्दल दिना, म्हणल्यार बाबा 2 वर्सां गेल्या ताजो बॅकलॉगान तुमी लोकांक सिलिंडर दितले, कितें करतले आनी कित्याक डिले जावपाक जाय? जर सरकाराक उधळपट्टी करपाक जर इतले पयशे आसा जाल्यार 3 सिलिंडर एका मिडल क्लास किंवा गरीब समाजांतलो गरीब मनशांक भरपूर गरजेचो आसता. तांकां 2 वर्सां सफर जावनी आनी मागीर निमाणे दिवपाक. तुजे गॅप कशे भरतले? ह्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो गजाली लोकांचे एक्चुअल मुद्दे आसा. ह्यो गजाली प्रचार केलो, इलेक्ट्रॉनीक व्हडलो पावरफूल प्रचार केलो, तातूंत ते लोक पिशे जावपाचे ना. दुसरो गजाल म्हणल्यार काँग्रेसची जी लिडरशीप आसा, सेंट्रल लिडरशीप आमचो जो लिडर राहुल गांधी आसा, तो आज देशान नॉर्थ टू सावथ आनी ईस्ट टू वेस्ट एक बरो लिडर म्हणून इमर्ज जाला. आनी तो सबंद देश युनायट करपाच्या मिशनाचेर गेला. कित्याक आज जें तोडी फुडीचें राजकारण चल्लां, आज लोकांक एक गजाल लोकांनी रियलायज केली की देशाची लोकशाही जी आसा
ती खंय तरी धोक्याच्या वाटचाली कडेन चल्ल्या आनी हो जो पक्ष आज सत्तेर आसा तो देशाची लोकशाही म्हणल्यार जी बुनियाद आसा आमच्या देशाची ते फावंडेशनाकूच खंय तरी धोको निर्माण करता. म्हणून ही आजचे जे इलेक्शन आसा ते भारतीय जनता पार्टी BJP वर्सीस सबंद देशाची जनता जाल्या आनी हे कारणाक आनी इवन काँग्रेसीन गोंयांत दोनूय उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंयांत बरे कॅन्डिडेट दिल्यात, बरे बॅकग्रावंडाचे आसा, तांचे विचार बरे आसा, तांचे केन्नाच कसले डिविजीव विचार नासले, जे लोकांचे प्रश्न समजून घेवपा खातीर सदांच लोकां मदीं असले आनी तांचे थॉट्सूय क्लियर आसा आनी तांचे जे कटिबद्धता ती क्लियर आसा. लास्ट टाइम आस्किंग यू हे सगळ्या गजालीचेर म्हाका दिसता गोंयचे लोक लास्ट आय एम कमिंग टू यू सामको सुपर लास्ट कारण तूं सद्या रिसिवींग एंडार आसा. यू मीन टू से 70 लोक विश्वजिताचे आयकपाना, बिचोले तालुक्यान लोक शेटयेचे आयकपाना, दोतोर सावंताचे आयकपाना, सीएमाचे आयकपाना. विश्वजिताचे आयकचो ना, दोतोर सावंतूय म्हणटा तो 5-5.5 मतांनी काठार जिखला हे लक्षात दवर. मुख्यमंत्री आसतना सबंद फूल मशिनरी हातान आसतना आता तो कोणा खातीर तितले काठार मेजॉरिटी ताजी ती देवली ताजे ते तांचो इंटरनल प्रश्न आसा तो तांच्यांनी इंटरनली रिसर्च करपाची गरज आसा. पण पळय फॅक्टर खुबशे आसता राजकारणान आनी वोटर जो आसा तो असेंब्ली इलेक्शनाचो तो वोटींग पॅटर्न आनी केंद्राच्या इलेक्शनाचे आनी स्पेशली जेन्ना देशाची आयडेंटिटीचेर जेन्ना धोको निर्माण जाता तेन्ना जो एक नॉर्मल जनता आनी वोटर म्हणून जेन्ना भायर सरता तो म्हाका दिसता एक आमदार आनी मंत्र्याचे कंट्रोला भायर पलीकडे देश म्हणून विचार करता आनी मतदान करपाक वता. ओके, लास्ट फ्रॉम यू 2 गोष्टी सांगता तुका. पहिली गोष्ट म्हणल्यार मॅनिफेस्टो. तुवें सांगलें हाणें म्हणलें कितें स्पोक्सपर्सन डिफेंड करूंक शकना. तुका हांवें सारकें सांगलां. मॅनिफेस्टो म्हणटा तो 5 वर्सांक आसता. मॅनिफेस्टो म्हणटा तो एका दिसा खातीर नासता, 2 दिसां खातीर नासता. तूं 5 वर्साची मॅन्डेट मागता लोकां कडेन मॅनिफेस्टो दवरून. लोक तुका 5 वर्सांक शासन चलोवपा खातीर मॅनिफेस्टोच्या आदाराचेर हें दिता, ब्लेसिंग दिता. सो मॅनिफेस्टो जो आसा BJPचो तो चिंतून केल्लो मॅनिफेस्टो. थोड्या पक्षांचे कितें आसा ते हाजे थायलँडाचे आनी हांगाचे फोटो हाडटा, न्यूयॉर्काचे. तांचे मॅनिफेस्टोन वॉटर मॅनेजमेंट आनी एनवायरमेंटाचो जो पार्ट आहा तातूंत फोटो न्यूयॉर्कान बफलो रिवर आहा पळय थंयचो आनी थायलँडाचो आहा, कळ्ळें. सो तांकां ते मॅनिफेस्टोचें कळपाना. दुसरी गोश्ट कॉन्स्टिट्युशनाचेर उलयता पळय तेन्ना तुका सांगता कार्ड हिस्ट्री आनी पळय 8 मे 2013 सुप्रीम कोर्टान सांगिल्लें की CBI इज एक्टींग लायक केज्ड पॅरट. आनी दुसऱ्या दिसा तांचो तो तेन्नाचो रणजीत सिन्हा म्हणून CBI डायरेक्टर आशिल्लो, ताका प्रेसान विचारलें अरे अशें तुका म्हणटा केज्ड पॅरट. सारकें म्हणलो तें. ही हिस्ट्री आहा. नॅशनल एडवायझरी कावन्सील म्हणून सोनिया गांधीची आशिल्ली पळय ती अनकॉन्स्टिट्युशनल बॉडी आशिल्ली. ताका 710 फायली गेल्यो. 710 फायली. मिसेस सीतारामनान ही पार्लमेंटान दवरिल्ली गोश्ट. अनकॉन्स्टिट्युशनल बॉडी. सो हांव तुका सांगता कॉन्स्टिट्युशनाचेर आनी डेमोक्रेटीक इन्स्टिट्युशनाचेर ताणी उलोवचें न्ही. आनी एक सांगता तुका लोकांक लास्टाक लोक मत मारपाक वता पळय मत हाजे बॉक्सान कितें चिंतता लोकांक जाय बरें एडमिनिस्ट्रेशन, लोकांक जाय सरकाराचे बेनिफिट्स जे आसा पळय स्किमींचे आमचे साधन हाजे फॅसिलिटीजांचे एम्युनिटीजाचे ते बेनिफिट्स लोकांक जाय पडटा एम्युनिटीज. तूं मुद्दम पळय राज्य सरकारान आनी केंद्र सरकारान कितले बेनिफिट्स आनी कितले एक इनिशिएटिव्ह चालीक लायल्या ते. लोकांक कितें जाय? लोकांक जाय फर्म लिडरशीप, लोकांक जाय एक डायरेक्शन, लोकांक जाय एक विजन, लोकांक जाय पळय डिविजीव स्टेटमेंट तांचे कॅन्डिडेट करता. तांच्या कॅन्डिडेटान साऊथ गोवाच्या कॅन्डिडेटान तो म्हणटा कॉन्स्टिट्युशन तकलेर मारलें म्हणून. हे वर्बॅटीम तो म्हणला मागीर तो म्हणटा आपल्याक मिसकोट केलो हांव कॉन्टेक्स्ट आशिल्लो ते आशिल्लो. हांव ते कांयच वचना. तुका जाल्यार हांव तुका प्ले करून दाखोवंक शकता. आमीच प्ले केलो. सो तुवें तो हें केल्लो. काल ताजो आनी एक व्हिडिओ आयला. तुमीच न्यूज केल्या, ऑडियो तुमीच केल्या, ऑडियो आयला तो. सो कोण हेट कॅम्पेन करता, कोण डिविजीव उलयता हें सगळें तुमी दाखयलां. कळ्ळें न्ही. तांच्या कॅन्डिडेटान कितें केलां पळय तें तुमी दाखयलां. तुमचे मेळा दाखयतले आमी. ना म्हणून तुका सांगता मेळचेना कशें आमी करना न्ही तें. सो एकूच सांगता लोक जेन्ना मत मारपाक वता पळय लोक कितें मत मारता बऱ्या फुडारा खातीर मत मारता. आनी तो फुडार BJPक दिवंक शकता कित्याक BJPची लिडरशीप जी आसा ती व्हेरी लास्ट नरेंद्र मोदीन जो पयर स्टेटमेंट केलो तो एक स्पेसिफीक रिलिजनाक अनुसरून केलो. तो म्हाका दिसता सबंद जगभर इंडियेची दशा काडल्या आनी देशाची जगातली सगळ्यात व्हडल्या डेमोक्रेसीचो प्रधानमंत्री जेन्ना असो एका रिलिजनाक टार्गेट करून कम्युनल स्टेटमेंट करता ताजे वयल्यान तांचे डिस्परेशन कळटा. सो डिविजीव स्टेटमेंटान पॉलिटिक्स कोण करता हें जगभर खबर आसा की नाझी पार्टीचे नंतर नेक्स्ट जर कम्युनल पार्टी म्हणून कोणाचो नंबर लागता तो BJPचो. नंबर 1. नंबर 2 यतीश बाबान सांगलें की 2014 ते पयलीं
काँग्रेसी सरकार 2014 पर्यंत केंद्राक आसलें. सोनिया गांधी आमची जी लिडर आहा तिची हेडेड नॅशनल एडवायझरी कमिटी आसली ती इलिगल अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून बॉडी. इतली जर अनकॉन्स्टिट्युशनल जर ती बॉडी आसली आनी डिसिजनां घेताली जाल्यार ते 2014 मागीर तूं काँग्रेस कित्याक जॉइन म्हणून सोडले सगळ्यांनी. पण तूं जॉइन कित्याक म्हणून सगळ्यांनी सोडले. हांवें 14 जावना पयलीं जाला. केन्ना जॉइन जाला तूं 14 कित्याक जॉइन जालो रे? हांव 14 जावना रे पयलीं जाला. पॉइंट ऑफ डिबेट इज नॉट व्हाय ते कित्याक आला ना अरे हाजेवयल्यान कळटा मनशाची पॉलिटिकल जर्नी कळटा न्हय. तूं आतां हांव जेन्ना कितलें सिरियसली घेवपाचें तें कळटा. तुजें घर कशें चलना रे? तूं म्हाका सांगता म्हजो शेजारी असो रे म्हजो शेजारी तसो रे तूं उलयना कित्याक तुजें घर बरें चलना. तांचें कितें यू हॅव टू अंडरस्टँड देम. ताका तुवें बेनिफीट ऑफ डावट दिवचो पडटा. तो आतां ताका पळय तितली तरी अंडरस्टँडिंग मॅच्युरिटी तुका आसची पडटली. पळय यतीशान म्हणलें कितें 14 पयलीं जाला म्हणून. वेट ऑन रेकॉर्ड. आतां हांवें काडला हांगाच बशिल्ले कडेन. यतीशान डिसेंबर म्हयन्यान 2014 यतीश जॉईंट काँग्रेस. करेक्ट. आतां आमी भायर सरला. केंद्रात सरकार आयलें मे म्हयन्यान सरकार आयलें नरेंद्र मोदीचें. अरे 2014 तूं जॉईन जाला काँग्रेस. 2014 आणि रुपेश वन क्लोजिंग रिमार्क ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ना एकूच जस्ट 30 सेकंड्स. 30 सेकंड 30 सेकंड हांवें म्हणून अरे हाय कॉन्स्टिट्यूशन ताणें म्हणलें बीजेपी हाय करतो उलोवूच दिना. वी नेवर स्टॉप हिम. ताणें आतां कॉन्स्टिट्यूशनान म्हणलें ना कॉन्स्टिट्यूशन एकूच जस्ट 10 सेकंड्स. नो नथिंग. अरे हाय 10 सेकंड्स पळय ताका उलोवंक आमी डिस्टर्ब करूं ना ताका. सो ही हॅज हेल्थी डिबेट आसपाक जाय. ताणें कॉन्स्टिट्यूशनाचेर उलयलो तो. आतां 2018 स्टेटमेंट आहा कितें बीजेपी इज नोन फॉर नॉट अबायडिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. देअर एक्ट्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनप्रेसिडेंट. काँग्रेस स्पोक्सपर्सन यतीश नायक. खंय रे म्हाजें न्ही. तुका लिंकूय धाडटा. आनी मृदुला सिन्हाचेर स्वर्गीस्त मृदुला सिन्हाचेर तेन्ना तिणें कितें एक्ट तेजेर ताणें स्टेटमेंट काडलें. कितें I will send you the link. But anyway, let's not make end of story. Okay, रुपेश thank you. लोकांनी काँग्रेसीक इंडियाक मत कित्याक मारचे पळय ते तुका अजून पर्यंत तांचे कडल्यान सांगलें मरे हांवें. Anyways, thank you. तो बाबडो कितें वर हाविल्लो आपल्याक तिकेट मेळत म्हणून तो ते पश्चातापान पण हांवें पार्टी चेंज करूंक ना. तो पश्चातापान आपली तिकेट मागून आशिल्ली. तूं सोबतो उठलो तातूंत. जालें. Next debate we will have why Yatish joined BJP. Keep it for that. Are BJP is the party which delivers good governance. Okay, Rav. So जाले प्रत्येकाचे. So right now जी डिबेट मातशी कोण येता कोण वता पासून कोण कित्याक गेलो हाजेर पावले आनी कोण खंय आशिल्लो. इंडिया एलायन्स येता म्हणटा तो म्हणटा की बीजेपी येता कोण येता कोण वता आमी फुडें फायंड आउट करतले लोकांकूय मेळटलें. एंड डिबेटींग इज हेल्दी हॅबीट एंड इट्स बेटर. लोकांकूय डिसायड करपाक बरें पडटा की आमी जेन्ना EVM कडेन वता तेन्ना बोट खंय वतले. हाता कडेन वतले, कमरा कडेन वतले, फुटबॉला कडेन वतले काय बाकीच्या पक्षां कडेन वतले. देव बरें करूं तुमी वेळ दिवन इतल्या पयस आयले म्हणून. थँक्यू. ओके तुमी पळयतात ही खाशेली डिबेट ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. कीप वॉचिंग अस. तुम्ही जर आमकां फॉलो करूं ना युट्यूबाचेर प्लीज फॉलो अस बिकॉज followers do matter for us. Thank you.